नमस्कार. सध्या आम्ही आता कळंगूट पारगाव ह्या रस्त्याचे थेट माझ्या फाटल्यावर तुम्ही पाहू शकता एक क्लब असा. त्या क्लबाचेच नाव तर असं क्लब पोस्ट नोट. या क्लबा खरं तरी सांजेच्या वेळेवर उजो प्रकार असा आणि व उजो इतको भयानक असतो की फायराचं कमीत कमी आता सध्या 5 गाडयो आता मेरेन येयलेल्या आसा. नेमके उद्याचे कारण कित्याक खातीर उजो पेटलो हें नेमकें हाजो कारण कळना. काही हांगासर रेसिडेंट आसात व काही हांगासर लोक आसात त्यांच्या म्हायती प्रमाणे अशी इन्फॉर्मेशन सध्या आमकां मेळिल्ली आसा. हो जो उजो पेटलो तो खंय तरी शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो पेटलेलो आसा. सध्या सगळा जे क्लब आसा त्या क्लबाचे सगळे एक वाईन स्टोर आसले आणि वाईन स्टोरान जो काही लिकर आसलो आणि तसंच त्याच प्रमाणे जो तुमकां थेट माझ्या फाटल्यान दिसता की जो क्लब आसा तो त्याच्या मुळे जो भाग आसा तो पूर्णपणे आजून खाक जाल्लो आसा. जो खाक जाल्लो आसा पळय थंयसर एक कोणत्या त्यांच्या सोऱ्याचे पूर्णपणे स्टॉक आसलो. पूर्ण सोरो भरलेलो आसलो आणि हो उजो इतलो भयानक आसा जो सोऱ्याक लागून तो उजो आनीक पेट घेतलेलो आसा. आता मेरेन तुमकां इन्फॉर्मेशन दिता की आता मेरेन जो उजो गाडयो येयलेल्यो आसा फायराच्यो कमीत कमी 5 गाडयो येयलेल्यो आसा. 500 गाडयो येयलेल्यो आसा. त्याच प्रमाणे तुम्ही पळोवंक शकता फायराची टीम कशा तरेन हो उजो पालोवपाचो प्रयत्न करता. सांजेच्या वेळार कमीत कमी आता 3 ते 4 वरां जाली हो उजो अजून चालू आसा आणि पूर्णपणे हो उजो विझोवपाचो प्रयत्न केला आसा. जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया थोड्यांच्यान की हो उजो कसो लागलो आनी कित्या खातीर लागलो पळय तो. अशीच अपडेट तुमकां आमी परत दीत रावतले. पळयत राहा तुम्ही हांव साहेब तुमकां कुबडे गोंयकर पण न्यूज चॅनल. सपने आयज आमी पळयलां खोबरा हांगसर एक क्लबाक उजो पेटलेलो. नेमकें कितें रिजन जालें? एक्झॅक्ट कितें जालां तें खबर ना पूण उजो मेजर जाल्लो आसा आनी हांव वूड लायक टू रियली थँक गोवा स्टेट फायर सर्विसीस जे हांगा इतक्या क्वीक नोटिसार हांगा पावले. बट आय थिंक दिस इज द रॉंग डुईंग ऑफ दीस वन क्लब सो कॉल्ड क्लब पोस्ट नॉश. ह्या तेंच्या कारणाक लागून तेंच्यांनी ट्युरिस्टांक थंय सरावंडींग एरियेच्या सगळ्या लोकांक डेंजरान घातला. समेश बाब, आमी लास्ट टायम पळयलें 2 म्हयन्या पयलीं ह्याच हेका उजो पेटलेलो जो तो वयलो कंपार्टमेंट आहा पळय तेका. तेकाच लागून हांवें म्हटल्यार कितें तरी एका मनशाच्या रॉंग डुईंगाक लागून सगळी एंटायर सरावंडींग एरिया कॅनॉट सफर. सो स्ट्रिक्ट एक्शन नीड्स टू बी टेकन एंड प्रॉपर इन्क्वायरी एंड प्रोसिजर हॅज टू बी फॉलोड. त्याच प्रमाणे आमी पळयलां की कलंगूट पंचायत अलॉंग विथ तुमी सगळे पंच मेंबर एक ड्रायव्ह करूंक भोंवताले हांगासर की जे जितले डान्स बार क्लब्स आहा पळय ते खंय तरी बंद जावचे म्हणून ते सगळे नोटीस पासून घाले. पण तरी पूण खंय तरी सगळे डान्स बार चालू आहा आनी आयज अशीच परिस्थिती जाली की जो उजो पेटला हाचेर आतां तुमी रिस्पॉन्सिबल कोणाक धरता? रिस्पॉन्सिबल प्रॉपर आम्ही प्रोसिजर फॉलो केला. शोकॉज नोटीस वॉज ऑल्सो इश्यूड टू दीस पर्टिक्युलर क्लब प्रॉस्नॉस. तसेच बाकीच्या सगळ्यां आनी पेपर वर्क आमी फॉलो करता. सो एवरीथींग हॅज बीन गोईंग एज डॉक्युमेंटेड एंड एवरीथींग इज गोईंग ऑन पेपर एंड पेपर वर्क हॅज बीन टेकन आणि प्रॉपर एक्शन विल बी टेकन ऑन ऑल टू दिस डान्स बार आणि इलिगॅलिटीज कितें पळय चलता पळय ती हांगासर. गोवा स्टेट फायर फोर्स हांगा रायट टायमार पावली एंड आय रियली लायक टू थँक द फायर स्टेशन इन्चार्ज मिस्टर पर्रीकर हू केम ओवर हियर एंड गॉट द फायर अंडर कंट्रोल. आनी एक गाडी आतां मागयल्या आमी. सो हांगा पावली हा 3री गाडी आणि फायर आतां कंट्रोलान आहा म्हणून म्हाका रिपोर्ट दिला फायर इन्स्पेक्टरान. सो जस्ट होपिंग दॅट इट डजंट स्प्रेड मोर आणि इट कम्स डावन अंडर कंट्रोल. अशें आयकून येयलां की ऑन द स्पॉट कोण आसले जाग्यार ते आय विटनसीस गाडी खंय एक 30 मिनटांनी 40 मिनटां लेट पावल्या. म्हणजे टायम लागलो तेका 30 ते 40 मिनटां पावपाक. आनी तुमी पळयतले हांगासर बंदोबस्त सारको ना. हे गाडयांचो फ्लो आसा ती सायडींच्यान गाडयो येता. प्रॉपर कॉर्डन ऑफ करूंक ना. आनी म्हाका दिसता हितून पुलिसांनी आनी ट्रॅफीक डिपार्टमेंटान म्हाका दिसता क्लोज करपाक जाय आसली एरिया. हांव मागता आमच्या मुख्यमंत्री कडेन आनी आमच्या सरकारा कडेन जे मातशें कलंगुटाचेर नजर घालची. कलंगुटाचे रोड मॅप फुडल्या 5 वर्सां कितें आसा आमचे डेवलपमेंट ट्युरिजम वायज कलंगुटान आमी कसले ट्युरिस्ट ट्रॅक्टांनी आमी काडटले आनी आमी कसले लोकांक आमी कसली म्हणजे विलेज दाखयतली एक बरो रोड मॅप जावपाक जाय. सो आयज आमी पळयलां जे कलंगुटान पळयलां एक क्लब पोस्ट नॉश म्हणून हा थंय उजो पेटलो. नेमकें कितें सर जालें? आमकां पिलेन फायर स्टेशनाक 2 जावन 19 मिनटांनी आमच्या कंट्रोल रूमाच्यान एक कॉल येयले की कलंगूट लिंडागो हॉटेलाच्या कुशीक एका गेस्ट हावजाक उजो लागला म्हणून. इमिजिएटली पिल्यांची आनी सायमल्टेनियसली म्हापशेची आमी गाडी टर्न आवट केली. दोन्ही गाडयो पॉयंटार पावल्या उपरांत आमकां दिसलें की हांगासर एक पोस्ट एंड नॉश क्लब आसा जे ग्राउंड+2 स्ट्रक्चर आसा. ग्राउंड फ्लोराचेर तेज्या वायन स्टोर, फर्स्ट फ्लोराचेर तो पब आणि सेकंड फ्लोराचेर तेजो गोडाऊन आसा.
सेकंड फ्लोराक उजो लागलेलो. उजो कसो लागलो काय म्हणून हांगासर कोण सांगपाक तयार ना. इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट तर जावंक ना, कित्याक आमी इलेक्ट्रिसिटीचे मनीस आसले ते म्हणटा एवरीथींग इज इंटॅक्ट. सो सेकंड फ्लोराचेर उजो लागलो, तो 3 रुमांनी उजो लागलो आनी थंय टोटल लिकर स्टोर केल्लो आसलो. तो आतां फुल्ली कंट्रोल करून उजो आमी पालयल्लो आसा. हो उजो पालोवपाक आमकां उदका वांगडा आमकां फॉर्मूय यूज करचो पडलो आनी आमकां पिलेन फायर स्टेशना वांगडा पर्वरी फायर स्टेशन, म्हापसा फायर स्टेशन आनी पणजीचे आमचे फायर फोर्स हेडक्वॉर्टराच्या गाडयांनी आमकां हांगा सपोर्ट केले. जवळ जवळ आमकां 50,000 लिटर्स आमकां उदक लागले टोटल. 4 गाडयां मेळोन 50,000 लिटर्स उदक आनी 100 लिटर फोम लागलो आमकां. आनी उजो आतां कंप्लिटली पालवलो आसा. स्टॉप टेक थंयच्यान आमी तेंच्या ओनराक सांगलां की क्लियर कर, कित्याक आमकां कुलींग करपाक जाय. कुलींग करिना जाल्यार तो परत मनशान उजो लागो शकता. म्हणून क्लियरींग ऑफ द स्टॉक, लिकर स्टॉक जो वयर आसा तो चालू आसा. सर नेमकें कारण कितें उजो पेटपाचें? कारण म्हणजे त्यांच्या लेबरान सांगल्या प्रमाणे की त्यांचो सेकंड फ्लोराचेर देवारो आसलो. देवाऱ्यान वात पेटयल्ली आनी तो अशें म्हणटा की तो पड्ड्याक लागून उजो लागला अशें तेजो लेबर म्हणटा, पूण ओनर म्हणटा आपल्याक खबर ना. टोटल लॉस कितलो जाला सर? आतां सांगू शकना, कित्याक Approximate. कांयच दिवंक ना. अंदाज म्हणजे लिकर कितलो वयर स्टोर केल्लो आसलो, कितल्या लाखाचो तो सांगू शकना. तेजे जे स्ट्रक्चर आसा, स्ट्रक्चराक तेज्या मेजर डॅमेज जाल्ली आसा फर्स्ट फ्लोर आनी सेकंड फ्लोरार. सेकंड फ्लोर तेजो टेंटेटिव्ह स्ट्रक्चर तो पत्र्याचो स्ट्रक्चर आसलो, पूण फर्स्ट फ्लोरार जो तेजो पब आसलो पळय तेका मातसो उजो लागला. सरावंडींग जी एरिया आसा टोटल आमी सेव केल्या, कित्याक खंयसरूच जे लागीं लागीं गेस्ट हावस आसा तांकां कोणाकूच आमी हॅम्पर जावपाक दिना. फाटल्यानूच सामकें हे 3 मिटराचेर लिंडा गो हॉटेल आसा ऑपोजीट आनी बिस्ट्रो बार एंड रेस्टॉरंट सगळीं आसा ती एवरीथींग इज सेफ. हे खोबरावाडो दिसता. खोबरावाड्याचेर ही घटना घडलेली आसा. सर ह्युमन इंजरी कितें कोणाक? ह्युमन इंजरी कांयच ना. कांय ना. आमचे फायर फायटर ऑल आसेल, तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आसा की दुसऱ्यान उजो तो भायर वचपाक दिलो ना. तितलोच कन्फायन स्पेसीन आमी तो कंटेन करून आमी सगळो पारयल्लो आसा.